मनीस आणि जनावरां भितर संघर्षाचो आयला वेळ. रानांनी खाण मेळनाशिल्ल्यान जनावरां येतात गांवांनी. हाका जबाबदार आशिल्ल्या आकाशीय बदला फळां दिवपी झाडां लायात. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान केले आवाहन. वाळवंटी न्हंयच्या उदकात दिसून आयले तेलाचे थर. थोड्या वेळा खातीर बंद केले उदकाचे पंपिंग. दिवचल आणि कुशीच्या वाठारात थोड्या वेळ जाणवतलो उदकाचो उणाव. गोवा अभियांत्रिकी महाविद्यालय कॅम्पसात उबारतले उदक साठवणीचो प्रकल्प. कॅम्पसात साठविल्ल्या उदकाची पुरवण करू येता गोंयभर. CSR वरवीं प्रकल्पा खातीर साबार कंपन्यांक मजतीचो उलो. येवकार, हांव जवाहर बर्वे. पळयात खबरो विस्तारान. मनशा भितरलो वाद आमी पळयलो. आता भविष्यात मनीस आनी प्राण्यां मदीं संघर्श जावपाची चिन्हां दिसतात. रानांत खाण मेळनाशिल्ल्यान जनावरां मनशांचे वस्तीत घुसपाक लागल्यात. ताचे फाटलें कारण जनावरांक गरजेचें आशिल्लें रानांतलें खाण उणें जावंक लागलां. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत अशें म्हणटा. आनी ताचे फाटलें कारण सांगतना तो म्हणटा, रानांनी फळां दिवपी झाडां लावचे बदला फाटल्या सरकारान आकेशियाची झाडां लायिल्लीं. ताचें पानवळ आतां प्राण्यां सयत मनशांकय भोगचें पडटा. रानांत वृक्षारोपण करतना चडशीं आकेशियाची झाडां लायिल्लीं. ह्या झाडांचेर प्राणी रावपाक शकनात आनी हीं झाडां खावपा सारकीं फळां दिनात अशें तज्ञांचें म्हणणें. ते भायर हेर झाडांचे तुळेन हीं झाडां चड उदक पियेतात. मायनिंग डंपाच्या सुवाता सयत हेर सुवातांनी हीच झाडां लायिल्लीं दिश्टी पडटात. ह्या फुडें रान वाठारांत फळां दिवपीच झाडां लावची अशी सुचोवणी दिल्या अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलां. पळयात. पहिली 10 वर्सां पयलीं एक रॉंग डिसिजन जावन आकाशिया प्लांटेशन हे मोठ्या प्रमाणात जंगलात जाल्ल्या कारणान आज जंगलातले सगळे म्हणजे मागीर ते आमी म्हणटात सगळीं जनावरां, माकड आसूनी किंवा डुकर आसूनी कोले आसूनी सगळे आतां लोकांच्या शेतांनी आनी कुळागरांनी येवपाक लागला. सगळीं नाशाडी जावपाक लागल्या कारण तांकां थंयसर खावपाक कांयच उरलें ना. फ्रूट बेरिंग ट्रीज म्हणजे चिको आसतल्यो, जांबळां आसतले, आंबे आसतले, हाज्या पद्दतीची रानटी झाडां जी आसा ती जंगलांनी सुद्दां लावप ही अत्यंत गरजेची आसा. तेजी ऑलरेडी इन्स्ट्रक्शन्स फॉरेस्टाक दिल्ली आसा. ताचेर हे फावटी ते लावपाक सुरू केल्ले आसा. अशा पद्दतीन राज्यांत मोठ्या प्रमाणात वन महोत्सव साजरो करचो. आमी गोवा स्टेटहूड डे दिसा ग्रीन गोवा क्लीन गोवा ही मॅसेज सगळ्यांक दिल्या. ह्या ग्रीन गोवा क्लीन गोवाच्या दरम्यान सगळ्यांनी ह्या हितून सहभागी जावचें. फुडल्या कांय म्हयन्यांनी जातल्या संस्कृतीक कार्यावळींची मुख्यमंत्र्यान ह्या वेळार म्हायती दिली. तातूंत नाटकांचोय आस्पाव आसा. पळयात. आमी स्वामी विवेकानंद संस्था केरी हांच्या संयुक्त विद्यमानांत ताचो नाटक प्रयोग जो आसा तो हांगासर आयोजन केला. ताजोय लाभ जो आसा तो सगळ्या लोकांनी घेवचो. 6 जुलयाक रवींद्र भवनांत 6 जुलय येता त्या रवींद्र भवनांत संगीत नाटक एकच प्याला हे आमी संगीत नाटक नटरंग संस्था म्हापसा हांच्या वतीन आमी तें नाटक आयोजन केलां. त्या नाटकाचो आस्वाद जो आसा तो सगळ्या लोकांनी घेवचो अशें म्हाका दिसता. सगळ्यात म्हत्वाचें म्हणजे आमी आषाढी एकादशीच्या निमित्तान आमी दर वर्सा सांखळीत आषाढी एकादशीचो मोठो कार्यक्रम सांखळीच्या रवींद्र भवनांत आयोजन करता. 14 जुलया दिसा ह्या आषाढी एकादशीच्या निमित्तान अवघेची विठ्ठलू हे संगीत नाटक आमी हांगासर ऑर्गनायज केलां. सांखळेच्यान आमचो खबराकार महेश गोवेकार. कांय अडचणींक लागून फाटल्या 5 वर्सांत सरकार भौशीक कागाळी आयकपाक शकले ना. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलां. खणबंदीक लागून फाटले 15 म्हयने सरकाराक आव्हानात्मक गेले. 300 कोटी खर्च करून वन टायम सेटलमेंट केल्ल्यान मनीस हानी वाटावपाक सरकाराक यश आयलें अशें तांणी सांगलें. गोवा चेंबर्स ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीच्या 111व्या वर्सुकी सुवाळ्यात मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उलयतालो. खणबंदी लागू जाल्या उपरांतय समाजीक येवजण्यो आनी पायाभूत सुविधा दिवपाक येसस्वी थारले अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. The government had intervened to avoid any human tragedy as a result of the disparitions among the dependent on the mining sectors of the livelihoods. So many schemes, especially we have introduced for the mining people almost 300 crores of rupees. Actually we have given in the OTS and other schemes for the people which is help in the mining sector. Due to the halt in the mining activity, there is a resultant loss of the revenue, and we have continued the implementing the ambitious schemes committed by us. Simultaneously, the large payments obligations on the schemes
socio-economic development and in serving the loan and outstanding payment of the works which is of the previous government had taken on the states, which is also one of the challenge for the government. I agree that due to the certain constraint, the government in the last 5 years have not been really able to address them to their satisfactions. For the last 15 months have been very challenging to the state. Just when the state economy was recovering from the adverse effect to the global economy, slowdown and the earlier ban on the mining in the state. We were dealt with the body blow when the Supreme Court has imposed the blanket ban on a mining activity for the extraction and the transportation of the ore from the state of the Goa. That makes the economic agent in the mining sector with the redundant overnight. The state exchequers was deprived almost 25% of the revenue through this blanket ban. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत सांगता खणबंदीच्या काळात उद्योग समूहान गोंयची अर्थव्यवस्था सांबाळ्ळी. ताका लागून उद्देगीक मळाक सतावपी सगळे प्रश्न सोडोवपाचें उतरय ताणें ह्या वेळार दिलें. उद्देगांक चालना दिवप आनी सगळे तरेच्यो सुविधा मेळोवन दिवपाक सरकार कटिबद्ध आसतलें. उद्देग संस्थेन गोंयच्या तरणाट्यांक रोजगार मेळोवन दिला अशें ताणें सांगलें. Along with the Industries Minister, along with our IT Minister, along with the Power Minister, definitely will resolve all your problems, which is of the including land, water, electricity, and the whatever the infrastructures require in IDC, that is sure. Regarding the Skill Development Center, at present the Skill Development Ministry is with me, headed by me. We are coming with the 2 skill development centers, one in the north and one in the south, and which will be the excellent center, whatever the skilled manpower required for the industries. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. गोंयचे आनी महाराष्ट्राचे नाते आसा, ताका लागून गोंयचो मराठी चित्रपट महोत्सव यशस्वी जाता अशें संरक्षण राज्यमंत्री श्रीपाद नायकान म्हटलें. 3 दिसांचो मराठी चित्रपट महोत्सव आयतारा सोंपलो. ह्या सुवाळ्याक श्रीपाद नायका बरोबर ज्येष्ठ दिग्दर्शक सुमित्रा भावे, संजय शेटये, सिने अभिनेत्री वर्षा उसगांवकार, किशोर कदम, गिरीश जोशी, सुरभी प्रधान हजर आशिल्लीं. श्रीपाद नायकान समारोपाच्या सुवाळ्यात दिवली पेटयली. कांय मानेस्तांचो सिनेमांतल्या तांच्या योगदाना बद्दल श्रीपाद नायका हस्तुकी भोवमान केलो. उपरांत पाणी ह्या सिनेमाचो प्रिमियर जालो. मराठी चित्रपट हा गोव्याच्या प्रत्येक माणसाच्या काळजात कुठेतरी घर करून बसलेला असतो आणि वर्षातून एक चांगली संधी या माध्यमातून इथं स्क्रीनिंग होतं. चांगले चांगले नवे चित्रपट, आत्ताच पाणी या चित्रपटाच्या संदर्भात उल्लेख झाला. असे चित्रपट या निमित्ताने सर्वांना बघायला मिळतात आणि गोव्याचे चित्रपटप्रेमी कुठेतरी एक आनंदाचा श्वास घेतात. गोवा मराठी चित्रपट महोत्सव एक वेगळ्या अर्थानं, कारण गोव्याचं आणि महाराष्ट्राचं मराठीचं एक नातंच वेगळं आहे. हे नातं नैसर्गिक आहे, कुठेतरी व्यवसायाच्या निमित्ताने अन्यायाने जोडलेलं नातं नाही, ते एक वेगळं नातं आहे. आणि अशा या नात्यामुळे हा महोत्सव चांगल्या पद्धतीने इथं होतोय. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार श्याम चारी. आता घेऊ एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. पडोशे उदका प्रकल्पा लागसार आयतारा सकाळी 6:30 वरांचेर सुमार वाळवंटी न्हंयतल्या उदकाचेर तेलाचे थर दिश्टी पडले. हांगाच्यान दिवचल आनी वाठारांनी उदका पुरवण जाता. ताका लागून उदका विभागान कांय वेळा खातीर पंपिंग बंद दवरिल्लें. पडोशे उदका प्रकल्पावेल्यान दिवचल आनी लागसारच्या वाठारांनी उदका पुरवण करतात. ऑयलीचे पापुद्रे तपासल्या उपरांत सगळे पंप परतून चालू केले. उदका विभागाच्या पालवी अभियंत्यान गोवा 365 तशी फोना वरवीं म्हायती दिली. आता ओके, आता ऑइल बी जाय ना. ओके ओके, आता सगळे पंप चालू केले. दिवचलच्यान आमचो खबराकार महेश गोवेकार. साखळी हरवळेचो धबधबो परतून फेसाळपाक लागला. पूण पावसांत घसघसतल्या धबधब्याचें हें चैतन्य कितलो तेंप टिकतलें हे विशीं थळाव्यां बरोबर पर्यटकांकय दुबाव आसा. लोक सांगतात हो घसघसो फकत डिसेंबर मेरेनच पळोवपाक मेळटा.
ताकाय 5-6 म्हयनेच उरल्यात. उपरांतचो सिजन सुको वता आनी ताका जबाबदार मायनींग. खणी बंद जाल्यात. खणींतल्यान व्हांवून येवपी तांबडी मातयेचे रेब्यान ह्या धबधब्याचे वाटो पुरोन उडयल्यात. थळाव्यांनी तसो दावो केला. पावसा उपरांत हरवळेच्या धबधब्याचे घसघसतें सोबीत रूप पळोवन सांखळेकार, दिवचलकार आनी तांचे बरोबर पर्यटकय धादोशी जाल्यात. पूण खणींक लागून धबधब्याचे वाटो पुरवल्ल्यान आनी झरे आटिल्ल्यान गिमांत धबधब्याचें उदक सुकता. खणीची माती आनी कोयराक लागून पुरवल्ले उदकाचे वाटो मेकळ्यो करूं येतात अशें थळाव्यांक दिसता. पळयात तांचें म्हणणें. आमचो हो धबधबो आसा, पांडवकालीन धबधबो हो आमचो, आनी तो आतां ही 2 वर्सां जाल्ली आसा की फक्त तो पावसानूच व्हांवता आनी पावसा शिवाय आनी कांयच ना. तेन्ना ह्या सरकारान हेजेर कितें तरी लक्ष घालून ह्या धबधब्याचेर कितें तरी हें करचें आनी हो आमच्या न्हंयक हे जो गाळ आसा, कचरो आसता, हें आसा, मायनिंगेचो शेकारो भरलेलो आसा आनी ताका लागून तो व्हाळ सामको गीम दिसांनी सुकता. तो तेंच्या सरकारान तो काडचो जे सुके दीस मेळटा तेन्ना, आनी तो व्हाळ सामको क्लीन करचो आनी हें उदक, न्हंयचें उदक हें सकयल पर्यंत बरें वयचें अशें आमकां दिसता. हें सरकारान हेजेर, आमच्या मुख्यमंत्र्यान हेजेर कितें तरी लक्ष घालून हें कितें तरी करचें. आमचें उदक आमकां 2च म्हयन्यांक हें जाता, मेळटा हें पावसाचें, मागीर सबंद व्हाळ सबंद कंप्लीट सुकता. पयलीं अशी परिस्थिती नासली. पयलीं अशी परिस्थिती नासली. ह्यो मायनी खूब डीप गेल्या कारणान आमचें आतां न्हंयक उदक उरना. तें उदक सगळें जानेवारी म्हयन्यानूच सुकता. वर्साची 12 म्हयने आमच्या ल्हानपणी आमी हांगा शाळेन आसतना पिकनिकेक येताले तेन्ना गिमान सुद्दां धबधबो व्हांवलो आसतालो. पूण काही कारणान आतां मायनींग हांगा बंद जालें आनी मायनिंगेचे जे व्हाळ पुरवले पळय, मायनिंगेची माती येवन तितून उदकाचे झरेच पुरोन गेले आनी काही 2 वर्सां पयलीं हो समतो गिमान धबधबो सुकलेलो. सांखळी हरवळेच्यान आमचो खबराकार महेश गोवेकार. कारखाने आनी बॉयलर कायद्यात सुदारणा घडोवन हाडपाच्या मंत्रिमंडळाच्या यज्ञांक दक्षिण गोंयच्या बायलां पंगडान येवकार दिला. ताका लागून उद्देगीक आस्थापनांनी बायलांक रातपाळी करपाक मेळटली. बायलांच्या सशक्तीकरणाची दिकेन योग्य पावल उडोवपा खातीर कृती करतल्या उपमुख्यमंत्री विजय सरदेसायची ताणें तुस्त केल्या. बायलां खातीर समाजीक वावर करपी बायलांचो एकवटचे अध्यक्ष आवदा विहेगसान आनी कांय बायलांनी तसो निर्णय घेतिल्ल्यान विजय सरदेसायची तोखणाय केल्या. ह्या निर्णयाक लागून बायलां भितर आत्मविश्वास येतलो, तशेंच रातच्या वेळार काम करपाचें स्वातंत्र्य मेळटलें अशें तांकां दिसता. जे अमेंडमेंट हाडला टू द 1948 फॅक्टरीज ॲक्ट, बाब विजय सरदेसाय डेप्युटी CM ऑफ गोवा हांणी वो अमेंडमेंट हाडून तांणी खरेंच दाखयलें की आपूण लेजिस्लेटर म्हणून. हे लेजिस्लेशन हाडून तांणी बायलांचो एम्पावरमेंट पेसा, बायलांक नोकऱ्यो मेळच्यो, बायलांक फ्रीडम आसचो आपल्याक जाय ती सर्वीस पर्स्यू करपाक, हें तांणी आमकां दाखोवन दिलां म्हणून आमी ताचें अभिनंदन करता. बायलो आसतल्यो आनी तांचें सुरक्षण कशें जावप, ती सुरक्षीत कशें जावप हाची बी सरकार काळजी घेतलो म्हणून आमी सरकाराची टिक्का करतात प्रत्येक वेळार. हांव सदांच म्हणटा की पुलिसेक आमी सदांच तेणी हें केलें ताणी तें केलें करून दोश दितात, पूण जे वेळार कोणी बरें काम करता जशें डेप्युटी CM विजय सरदेसाय दाखयलां आपलें कमिटमेंट टू विमेन, ताका आमी कौतुक करपाकूच जाय. पूण समज म्हाका वचूं येता आनी कोणा वचूं येता जाल्यार तो एकटो आसतकीर आमकां दिसलें रे आमकां हाणें बंधन घालां, तुमकां नायट ड्युटी ना. हो आतां काळ बदलला आनी ते काळाची पावलां बाब विजय देसाय सरदेसायांनी वळखली आनी एक बरें दिसलें की हरशीं जाल्यार हांव जेन्ना साहित्या विशीं बायलांचेर टिका जाता तेन्ना आमी प्रेस कॉन्फरन्स घेवन सांगता हें आमच्या बायलांचेर अशें केलां, किंवा फिल्म निर्माती म्हणून जेन्ना बायलांक निर्माती म्हणून कुशीन उडयता सरकार तेन्ना आमी प्रेस कॉन्फरन्स निश्चित करता. पूण केन्ना केन्ना जर बरें काम करता जाल्यार कौतुक करप हें आमचें तितलेंच काम. खंय तरी बंधन आशिल्लें, खंय तरी आशिल्लें आमकां स्वतंत्र आनी हे बायलांनी सिद्ध केलां. एक फॅक्टरींत काम करूंक शकता, प्रत्येकाक वेगळें वेगळें काम करूंक शकता. मडगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेंकार. CZMA येवजणे खातीर चर्चा करपा खातीर 2 पंचायतींची शेनवारा नावेले खाशेली ग्रामसभा आपयल्ली. ग्रामसभेंतले चर्चे वेळार नावेली आनी तळवलीकारांनी CZMचे येवजणेक खर विरोध केलो. ही येवजण मुळातच बोगस आनी थळाव्यांक तिचो कांयच लाव जावचो ना अशें लोकांचें म्हणणें आशिल्लें.
शेनवारा तळावली आणि नावेली पंचायतीची नावेले खाशेली ग्रामसभा जाली. थळाव्या सयत पंचायत वांगड्यांनी CZMAचो थळाव्यांक कांयच उपेग जावचो ना अशें म्हणत ह्या प्लॅनाक विरोध परगटायलो. थळावी संस्था वा थळाव्या NGOनी तयार करचे बदला ही येवजण चेन्नयच्या एका फार्माक कित्याक दिली असोय तांचो प्रश्न आशिल्लो. पळयात तांचो युक्तिवाद. आज जी आमी मिटींग गेल्ली ती कोस्टल एंड मॅनेजमेंट प्लॅना लागून जे सरकारान हो जो प्लॅन मांडला तो लोकां जाय तशें करून मांडिल्लो ना, तो आपल्या जाय तशें करून आनी आमगे लोकां तो कोणाकूच मांदलो ना. सो हेका लागून ही आमी आज मिटींग नावेली आनी तेलावली दोनी पंचायत एक जावन ही मिटींग कमायन केली. म्हणजे हेजेर तुमी ऑब्जेक्ट केलो? आमी ऑब्जेक्शन केली. आयज आमी स्पेशल ग्रामसभा हे केल्ली, अरेंज केल्ली 2 दिसां भितर केल्ली. कित्याक एका कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लॅन रेडी केला आनी तेजे 7 तारखेक आमगे सावथा सायडीन लोकां कोणा थिंगा तो प्लॅन पास करतली, तेका लागून लोकां आपयले. सो तेज्या पयलीं आमगे लोकां अशें करून जायते लोक येयन पंचायती सांगलो तो एका प्लॅन रेडी केला, तेजे आमगे नाविले जायते ऑब्जेक्शन आहा आपल्याक, तेका लोकांनी ओपोज केला आनी ते सरकारा फुडें आमगे रेजोल्युशन घेयलें तें धाडली आनी तेजी तेमी चवकशी करची आनी आमगे गोंयकारां कितें बरो जाता तें गोंयच्या लोकां पासत आमगे सरकारान बरो फुडें पावंडो घेवचो म्हूण मागता. लोकांक मातशें दाखोवपा जाय आशिल्लें की तांची शेतां भाटां खाजनां आसात न्ही थंय ती वतात न्ही. कित्याक CRZ लायन पळय आसा ती हायटायड लायन न्हंयच्या सायडीकूच वता न्ही ती. हायटायड लायन आनी घेतल्या भितर गांवान हाडल्या 1-1 किलोमिटर भितर हाडल्या हायटायड लायन गांवान भितर. हें कशें जावंक शक्यता? चेन्नय खंयचे कंपनीक काडल्यात आनी प्लॅन करपाक दिल्यात, तांकां भरपूर पयशे दिले आसा. आमचे कडेन NIO आसा, गोवा युनिवर्सिटी आसा, आमचे कडेन कितले कॉलेजीस आसा, क्वॉलिफायड लोक आसात आमचे कडेन शिकिल्ले. आमी करूंक जाता आशिल्लो मरे हो प्लॅन, चेन्नय कित्याक धाडलो? मडगांवच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत. परतून घेवया एक वेवसायीक विसव. विसव उपरांत एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. गोंय अभियांत्रिकी महाविद्यालय आपल्या कॅम्पसात उदका साठ्याचो प्रकल्प राबोवपाक सोदता. पावसांत सगळें उदक सकयल्या वाठारांत वा दर्यांत व्हांवून वता. पावसांत तेंच उदक सांठोवन दवरलें जाल्यार ताचो गिमांत बरो वापर करूं येता अशें महाविद्यालयाक दिसता. महाविद्यालयाचो प्रिंसिपल सांगता पावसांत हांगा धबधबे दिसतात, पूण तें उदक सांठोवन दवरूंक नाशिल्ल्यान व्हांवून वता. गिमांत गोंयभर उदकाचो उणाव जाणवता. ताका लागून सरकाराचे परवानगेन उदकाचो सांठो करून दवरपी प्रकल्प उबारचो अशें GCक दिसता. CSR येवजणे अंतर्गत विविध कंपन्यांच्या आदारान उदका साठ्याचो प्रकल्प बरे तरेन जावन येता अशें महाविद्यालयाक दिसता. Supposed to do is first finalize the plan phase wise, phase 1 and phase 2, and then we will be making an estimate. We will be discussing, because we have our own civil engineering department, along with suppliers of the films which are supposed to be used for making the pond, and any other constructional requirements. We will go into the details of execution and then prepare a detailed estimate. And once we prepare the detailed estimate, we will be requesting the industries in Goa, such as Finolex, Deccan, who have long been supporting the college through various CSR schemes. So we would request them to participate in this rainwater harvesting program for Goa College of Engineering. And whatever will be the difference in the amount that would be required, we will go to Government of Goa seeking their support, so that it would be a very unique public-private partnership program catering to the water requirements of Goa College of Engineering, which is presently housing IIT Goa and NIT Goa. फोंडेच्यान आमचो खबराकार कृष्णा नायक. गोंय हें गोंय म्हणून कित्याक आसा जायत जाल्यार तें ओपिनियन पोल आनी राजभास ह्या 2 गजालींक लागून. तिसरी म्हत्वाची गजाल म्हणल्यार कोंकणी भास म्हण संविधानांत वचप. ताका लागून ओपिनियन पोल आनी राजभास ही गोंयच्या प्रारब्धाची 2 स्वप्नां अशें हांव मानतां. शिक्षण तज्ञ नारायण देसायान म्हटलें. प्राध्यापक श्याम वेरेकाराच्या राजभास आंदोलन आणि ओपिनियन पोल ह्या 2 पुस्तकांचे निकतेच प्रकाशन जालें. त्या सुवाळ्यात तो उलयतालो. माचयेर ताचे बरोबर बरोवपी श्याम वेरेकार, नावेलेचो आमदार लुइजीन फालेरो, अरविंद भाटीकार, ॲडव्होकेट उदय भेंब्रे आणि प्रकाश पर्येकर हजर आशिल्ले. कारण ओपिनियन पोल आणि राजभास
हे गोंयच्या इतल्या हजारांनी वर्सांच्या इतिहासांतली ही दोन, श्यामबाब ताका इतिहासांतली दोन पानां म्हणटात. हांव ताका गोंयच्या प्रारब्धाची दोन सोपणां अशें म्हणटा. कारण गोंय जर गोंय म्हणून आसा जाय आनी ताका जर अर्थ जाय आसत जाल्यार ह्यो दोनूय गजाली म्हत्वाच्यो आशिल्ल्यो. तिसरी कोंकणी संविधानांत वचप हें म्हत्वाचें आशिल्लें. ह्यो तीन गजाली, ह्या तिनूय गजालींचे गवाय जावपी ही आमची पिळगी आनी आमच्या आदींची पिळगी. आमी भाग्यवान लोक. लुईजीन बाबाक ज्या दिसा ज्या मनशान सांगलें तुजी ती भास सारकी पयलीं जाग्यार घाल, तुमी ती पयलीं सारकी उलया, कोंकणीन त्याच मनशाच्या हातान ती राजभास करपाचें विधेयक मांडून पास करून घेतलें. हें कोंकणीचें मत. 31 मार्च 1982 विधानसभेत पास केल्ल्या राजभास कायद्यासंदर्भात नावेलेचो आमदार लुईजीन फॉलेरोन विधानसभेतल्यो कांय यादी जागयल्यो. पळयात. पयलो थाराव हांवें घातलो तो आमच्या पार्टी मुखार, आनी दॅट वॉज इन 1980 की गोंयची भास कोंकणी भास आनी ही आमी राजभास करपाक जाय. थाराव पास जालो. सरकार कांय पावलां मानना. मागीर म्हाका याद आहा 31 मार्च 1982. सो पयलेच फावट गोंयच्या इतिहासान इन द हिस्ट्री ऑफ गोवा 31 मार्च 1982 एक इतिहासीक थाराव पास जालो. टोटल फॅक्ट्स अँड फिगर्स दिवन हो थाराव पास केलो आनी म्हणलें की ह्या थारान कोंकणी भास गोंयची राजभास जावपाक जाय, कोंकणी भाशेचो अभ्यास केंद्र तयार जावपाक जाय. आनी हो थाराव एके वाटेन MGP आहले, दुसरे वाटेन काँग्रेस आहले. दिस वॉज द फर्स्ट रेजोल्यूशन विच वॉज युनॅनिमसली पास ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस. की 14 तारखेर जानेवारी 1983 हो एक इतिहासीक थाराव जो गोंयच्या इतिहासांत पयलेच फावट पास जालो to recommend the government of India to give statehood for Goa. That also was passed unanimously in the Legislative Assembly, and even the Maharashtra Gomantak party opposing ताणी तो पास केलो. मडगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेंकार. आणि आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.